नमस्कार। आज 11:30 ते 12:15 ह्या दरम्यान हांव जेन्ना क्लिनिकान आशिल्लो आनी म्हणजे पेशंट्सूय आशिल्ले, एक अननोन व्यक्ती कोण तरी क्लिनिकान आयलो थंय आनी आपल्याक प्रशांत किशोरान धाडला म्हणटालो, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आसा, आनी भितर आयलो आनी 2 मिनटां बसलो आनी मागीर त्याच्या नंतर सडनली म्हणपाक आपलो हात दुखता आनी हात दुखता तेन्ना दावो हात आपलो हांव जेन्ना खुर्चीर बसता ट्रिटमेंटाक दावो हात काडलो आनी हात हांव फक्त धरला त्या ट्रिटमेंटाक उजव्या हातान डायरेक्ट म्हाका हांगा गट धरलो आनी म्हणजे दाताचे जे कॅप आसा ते कॅप म्हणजे दाताचे तुटले, ते हांवें कॅप आनी म्हजे हे काडून हांवें PI दिला। आतां ताका आमी हांगा हाडलो, मागीर तो धांवलो थंयच्यान, तेजी CCTV आमचे कडेन सगळी मेळटली आतां आमी काडटा। आनी थंय ताका जेन्ना सारको बिल्डिंगे कडेन धरलो, उदय सैल आनी एक मॅडम आयली ट्रिटमेंटाक, ती धांवन थंय गेली, ताका धरलो। तितल्या म्हणसर तो आपूण डेल्लीचो म्हणटालो, हिंदीन उलयतालो। जेन्ना थंय 1-2 थापटां ताका कोणें लोकल्सांनी मारली आनी खरें सांग म्हटलें तेन्ना सडनली तो कोंकणी उलोवपाक लागलो, आपूण मँगलोरचो म्हणपाक लागलो आनी प्युअर कोंकणी उलोवपाक लागलो आनी म्हणपाक लागलो आपूण रिसर्च करपाक आयलो। मागीर ताका आमी विचारलें, तूं रिसर्च करपाक आयलो मरे, तुका प्रशांत किशोर सारक्या येद्या मोठ्या व्यक्तीन धाडला जाल्यार बाबा इलेक्शन कमिशनान जे तुका धाडला, आपली ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आपण 3 वर्सां काम केलां म्हणपालो, जाल्यार ताका वेबसायट विचारली थंय, तोय व्हिडिओ आमचे कडेन जो हांव मिडियाक धाडटलो। ताका वेबसायट खंयची खबर ना, प्रशांत किशोराची वेबसायट खंयची ती ताका खबर ना, ताका फोंड्या कितले वोटर आसा ते खबर ना। त्याच्यानंतर आनी एक 2-3 ताका थंय लोकल्सांनी मारली, त्याच्या म्हणपालो आपल्या बायले भुरग्यांक खातीर आपल्याक सोडा म्हणपालो। आमी पुलिसांक आपयलो, ताका पुलिसाच्या हातान दिलो। आतां जेन्ना PI मडकेकारान आमकां बरो कॉपरेट केला, भरपूर बरो कॉपरेट केला PIन, आनी PIन जेन्ना ताका विचारलें मोहन गावडे आनी मोहन गावडेन PIन जेन्ना आमकां बरो कॉपरेट केलो आनी तांकां जेन्ना विचारलें PI कडेन फटींगपणां केली ताणें, आपल्या कडेन बॉल्सान कांयच ना म्हणपाक लागलो आनी बॉल्सान खुबश्यो अश्यो गजाली तांकां मेळ्यो, तातूंत पयशे मेळ्ळे। थंय पयली फटींगपणां। दुसरी फटींगपणां जेन्ना हांवें ताका सांगलें की तो बायल आनी भुरगीं जर हांगा रावता म्हणटा जाल्यार त्या बायल भुरग्यांक हांगा हाडा, जाल्यार आतां तो म्हणटा की आपल्या बायलेन आनी भुरग्यांनी सोडला। हे PI मोहन गावडे कडेन जाल्लें आसा, ते सगळे पुलिसूय आशिल्ले। आनी तिसरी गजाल नवी कळपाक आयली, जो म्हणटा आपूण 5 वर्सां पसून फोंड्या रावतालो, तो 7च दीस जाले मँगलोरच्यान ते फोंड्या रावपाक गेला आनी कीर्ती हॉटेलान खंय रावतालो। हॉटेलान रूम घेवन तो 5 ते 6 दीस रावलो आनी आज 7व्या दिसा कितें तो आपल्याक रूम मेळ्ळा म्हणटा। ती गजाल खरी की फट्टी आमकां खबर ना, बट आय एम व्हेरी थँकफूल टू फोंडा पुलीस, PI मोहन गावडे फॉर क्विकली टेकिंग एन एक्शन, गेटिंग हिम अरेस्टेड। आय थिंक सेक्शन 41 कितें लायता हांव सांगला म्हाका, ताका दवरतले। आमी ताका रिक्वेस्ट करता PI की आमकां सगळे फोन नंबर ह्या 7 दिसान ताणें कोणा कडेन उलयला ते फोन नंबराची लिस्ट आमकां मेळची आनी ताचो कॉन्टॅक्ट नंबर आमकां मेळचो। आनी ह्यो गजाली कित्याक आतां पर्यंत ताणें ऑलमोस्ट 6 ते 7 फटींगपणां तो उलयलो। पयलीं म्हणपालो आपल्याक हिंदी कळना, आपूण दिल्लीचो हे सगळे व्हिडिओ आमी सेव्ह करून दवरल्या। CCTV फुटेज आमी आज या फाल्यां भितर सगळी ती काडटली, म्हज्या क्लिनिका कडल्यान ताका आमी ज्या तरेन धरून भायर हाडलो। आनी हातून कोणाचो मोटो कितें आसा ताचेर म्हाका काय उलोवपाचें ना, कित्याक हेजेर राजकारण करपाचें ना। पण म्हाज्या दाताचे कॅप ताणें उडयले जेन्ना म्हाका पंच हांगा घेतलो तेन्ना, पण ताका आमी धरून हांवें भायर हाडलो। फक्त इतलें सांगपाक सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जाता तशें प्रोटेक्शन दियात, लोकांक प्रोटेक्शन दियात आनी अशा तरेन स्ट्रिक्ट पुलिसांक पावर दियात की ह्यो गजाल्यो कोणाकूच जावच्यो न्हय। कित्याक ह्या 1.5 म्हयन्यान कितल्यो तरी रेप केसीस जाल्यो, आज म्हाजेर येतले जाल्यार फाल्यां आनी कोणाचेर येवं शकता। सो हाजेर म्हाका पॉलिटिक्स करपाचें ना, पण जसो CM सांगता की पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी, हांव म्हाज्या आवय बापायक घेवन म्हाज्या क्लिनिकाच्या कॅबिनान बसून ट्रिटमेंट करूंक शकना। सो खंय तरी CMन जर कडक कायदो हाडलो आनी ह्या गोश्टीचेर जर ब्लॉकेज जाली जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी जावपाक बंद जातल्यो। हांकां ह्या मनशांक सोडनासतना आज PI फुड्यान ताणें ऑलमोस्ट 3 की 4 ऑलमोस्ट कंटिन्युअसली फटींगपणां ताज्यो भायर सरल्यो। ते तुमी म्हाका दिसता PI म्हाज्या फुड्यानूच या आनी PI कडेन आमी उलोवया, तर तुमकांय कितें सत्य तें कळपाक जाय, फाटल्यान नाका। सो म्हाका दिसता हाजेर जाता तितल्या बेगीन बरी इन्क्वायरी बसोवची आनी ताचे फोन नंबर काडचे की हो 7 दिसान कोणाच्या घरान गेल्लो, हो 7 दिसान कोणाक मेळपाक गेल्लो, हो 7 दिसान कोणा कडेन उलयल्लो, हाजेर इन्क्वायरी जावची आनी म्हाका ताचे डिटेल्स मेळचे। इट इज नॉट ओन्ली फॉर मी बट इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल गोवन्स, बिकॉज ह्यो गजाली वाडत चल्ल्या। आज हात घालो तेन्ना म्हजे दाताचे कॅप सुटले। डॉक्टर दिलीप बांदोडकरा कडेन फाटल्याच 8 दिसां पयलीं हांवें दोनी दाताचे कॅपां घालून घेतिल्ली आनी 4 दिसां पयलीं म्हजी अपॉयंटमेंट आशिल्ली, आज सुद्दां म्हजी अपॉयंटमेंट आशिल्ली आनी ते कॅप म्हज्या पडला तेय हांवें PI दिल्ले आसा। आनी सांगपाचो हेतू इतलोच की 1 सेकंड पुरो आशिल्लो, म्हाका जावं शकता जाल्यार तुमकांय जावं शकता, एक सादी ब्लेड सुद्दां अशी लायिल्ली जाल्यार मनीस सोंपो आनी काबार जावं शकता। तरी सुद्दां आय एम व्हेरी थँकफूल टू पोंडा पुलीस स्टेशन, कित्याक प्रॉम्प्टली एका फोनाचेर 3 मिनटां 4 मिनटां भितर ते पावले आनी तांच्यांनी ताका आतां बरोच शेकला आनी ताजे कडेन म्हाका खात्री आहा की PI ती इन्फॉर्मेशन म्हाका बेगीच्या बेगीन काडून दितलो।